Guidance song A3. Ami burki supuli, Jesu amtomot kurta, am chito am no forta, am coming together. Jesu amcha, tuji soshi, Davon amieta, tuji behesa, amka mahata, tuji ringita milita. Jesu amcha, tuji soshi, Davon amieta, tuji behesa, amka mahata, tuji ringita milita. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा बेटिनो, आयज राखणे देवदूत हांचे समोर आमी करता. रिमेंबर गार्डियन एंजल्स. देवाचो मोग, देवाचो हुस्को आमचे सवयींतलो की देवान हे राखणे बोडवे दर एकल्याक आमकां आमचो मोग आनी आमची राखण करून दवरल्यात. जंय आमी वेता थंय आमी सुरक्षीत आसूंक, कसलेंच वायट आमकां जायना जावंक, ही देवाची येवजण जाली. आनी आपणें केल्लो हो एके भशेन आपणें दिल्ली बासावणी आदल्या कोरांत देवान ती पाडली. म्हणटच आयज ह्या राखणे दुतांचो आमी उगडास करता तेन्ना जें कितें आमी करता तें आमकां राख म्हण सांबाळ आनी आमकां इन्स्पिरेशन्स स्फूर्ती दी म्हूण ह्या बोडव्या लागीं मागया. आनी राखणे बोडवे सदांच देवा मुखार आसा म्हणून आमी जाणो जावन देवाचोय मोग आमच्या काळजांनी घाल म्हूण मागया. हाचे मीस पेटयता एंड्रिया पिंटो, ताचे इथे समापासत मागया. आयज जल्म दिसते पाळटा ताचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. तेच बरोबर आनीकूय जल्म दीस पाळटा जुआन पिंटो, तसोच पावलो पेरेरा, तांकांय देवाचो आशिर्वाद बेसांव आमी मागया. आनी मिसाचे बेटेक तयार जाता आमची पातकां उडकून घेवन देवाची एकामेकाची बोगसणे मागया. हांव पातकी सतुजा देवा आनी तुमकां बाबा बळयलो म्हजो गुन्यांव जाणून सांगता. मोलान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट्या दारून आनी गोळीस करून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत मागीर सदांच सांगपाक बरें, सगळ्या वेदिकांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बळयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपरिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, व्हडा मोगान तुज्या दुतांक आमची राखण करूंक तूं धाडटाय. तांचे राखणेन आनी आदारान आमच्या दुस्मानाचेर आमी जैत व्हरूं आनी तांच्या सांगाता सर्गीचें सूख आमी भोगूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, तुजे वाटेर तुका राखूंक आनी हांवें तयार केलां त्या जाग्यार तुका व्हरूंक हांवूच तुजे मुखार म्हज्या दुतांक धाडटलो. ताका मान दी आनी तो सांगता तितलें आयक. ताचेर कल्पनाका, असली चूक तो तुका बक्षिचो ना, कित्याक ताचे सवें म्हजें नांव आसा. चोत्रायेन ताचो ताळो आयकोशी जाल्यार आनी हांव सांगता तें सगळें करशी जाल्यार तुजे दुस्मान म्हजे दुस्मान जातले आनी तुजे विरोधी म्हजे विरोधी जातले. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो आनी तुका आमोनिताच्या, हितीताच्या, पेरिजिताच्या, कानाकाराच्या, हिविताच्या आनी जेबुसितांच्या गांवांनी व्हरतलो आनी ह्या सगळ्यांचो हांव भस्म करतलो. देवाचें उतर हें देवाचे उरका. आमचो जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. जो मनीस भोव व्हडत्या देवाक शेरोना येता आनी सर पदवेदाराचे सावळेक विराड घेता, तो सर्वेस्पराक मानता, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाऱ्याच्या फासांतलो आनी मरणादीक पिडेंतलो तोच तुका निवाडटलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाका खाल तुका आसरो दितलो. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. रातचे दास्तेचो वो दिसाचो सोडलोल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. कालोखान फिरतले पिडेक ओ दनपाराचे नास करतल्या ओरिश्टाक तूं भियोचो ना. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना, तुजे तंबूसोची पिडा पावचीच ना. खंयच्यानूय तूं वेशी तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुक्म घाला. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. सगळ्या ताच्या दळबारांनो, ताची खोशी पाळटल्या ताच्या सेवकांनो, सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्ग राशान सगळ्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचें मन बदल्ल्या बगोर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राशांत तुमी भितर सरची नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राजान सगळ्यावन व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेतीत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून बेपरवा करूं न्हय, कारण हांव तुमकां सांगता, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामोळ थांबनासतना पळोवन आसात.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी Wakarí tuka Krista. Avabadino Bodwe Angels. Angels हे उतर ग्रीक भाशेंतनात येता. Angelos हो हिब्रू भाशेन मालक हांगाच्यान हें उतर येता. आनी आंज म्हणल्यार फाटल्या दिसांनी गाब्रियल राफायल मिगेल हांची परब केल्या आर्क एंजल्स. तेन्ना म्हटलेले हे आंज म्हणल्यार मॅसेंजर्स संदेशकार. पूण आयज हो एस्पेक्ट आमी घेना. आयज हो गार्डियन एंजल हो राखणो बडवो तो राखणदार हो एस्पेक्ट आमी घेता. राखणदार आमची राखण करप. पवित्र पुस्तकान आमकां जावं जोशुआच्या बरोवपांत आमकां मेळटा. देव म्हणटा हांव तुमच्या सांगात आसतलो, तुमची हांव राखण करतलो. नव्या कोरांतूय आमकां मेळटा जेजू म्हणटा दरेकली तुमी बापाक व्हरती. मोर स्पेशल दॅन स्पॅरोस हे भाशेन पर्यान आमकां मेळटा. आनी स्तोत्रांनी उदीक करून 91:11 ह्या स्तोत्रान साम थंय आमकां मेळटा देव आपल्या दुतांक धाडटलो तुमची राखण करूंक. आनी अशें आसतना भाव भयणीनो हे राखण बोडवे आमच्या सांगात आसा म्हूण आमकां चर्च ट्रेडिशन्स तशेंच पवित्र पुस्तकूय आमकां सांगता. आमकां सगल्यांक कसली ना कसली खबर आसतलीच हो आमच्या जिवितांत घडलां आसतलेंच. केन्नाय घडीता घडटा आनी आमी म्हणटा हांव मातसो चुकलो. म्हजे घडी एक चुडीत पडटलें आसलें, एक हांदोक पडटलो आसलो. इट वॉज जस्ट अ चान्स दॅट आय मिस्ड. हो म्हणटा म्हाका एक्सिडेंट जातलो आसलो, मातसो चुकलो हांव, एक्सिडेंट जातलो आसलो वो हांव पडटलो आसलो. जायते फावटी असल्यो घडयो घडटा तेन्ना आमी कितें म्हणटा इट वॉज अ चान्स हॅपनींग, मातसो चुकलो. बाबडीनो कांय फावटी ह्यो वस्तू आमी बोडव्या राखण्याकूय लावंक जाय. आमचे बोडवे राखणे दरेकल्याचे आमकां आमच्या सांगात आसा आमची राखण करूंक, आमचो सांबाळ करूंक. आनी हे न्हयच तांचे कुशे प्रमाणे बोडव्याचे कुशे प्रमाणे पूण देवान हे आमचे खातीर करून दवरला. म्हणटच हो भावार्थ आमच्या काळजान आमी उत्पन्न करूंक गरज. आमच्या सांगाता बोडवे राखणे आसा आनी ती आमची राखण करता. तेच बरोबर बाबडीनो आमी आयकलां पण म्हज्या जिवितांत एक बोडवो कसो जालो. म्हणल्यार म्हज्या जिवितांत ताणें कसलो ना कसलो तरी आदार केलो. कसली ना कसली तरी खुशालकाय म्हज्या जिवितांत हाडली. दुसरो म्हजे सगळें बोडवो कसो जालो. हे भाशेनूय आमी आयकलां. जे भाशेन राखण बोडवो आमची राखण करता आमी बोडवो कसो दुसऱ्यांक जावंक वावरया. ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी बोडवो जावंक दुसऱ्यांक वावरया. दुसऱ्यांक आदार करूंक, दुसऱ्यांक राखूंक, सांबाळ करूंक, खुशालकाय तांच्या जिवितांत हाडूंक. आयज हेच मनांत आमी हाडुया. पयले सुवातेर देवाचो मोग, गॉड्स लव एंड कन्सर्न टुवर्ड्स अस बोडव्यांक धाडून बोडव्यांक आमचें मन आमच्या देवाक दिन वाचुया. बोडव्यां खातीर आमची राखण करता देखून आनी आमी दुसऱ्या सगळें बोडवो जावंक वावरुया.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचण्यार आमी तुका दिनवास जावन तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससाच्या ससनाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचण्यार आमी तुका दिनवास जावन आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सोय. मोशा बाबा बळिंद म्हज्या तुमचें बलिदान सोडून देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थया. भोव पवित्र देवा, फावो ते परी ह्या वखणणेच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमचें राखणें दूत आमची काळजां तयार करूं आनी ही आमची भेटवणी तुजे मुखार व्हरून पावो. आनी जशें तें स्वर्गार थांबोन आसतना तुका वाखणटा तशें तांच्या आदारान आमचें जिवीत संवसारांत तुजे वाखणणेचें निरंतर बलिदान जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास दिया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व तायें जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विस्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखणटना तुजीच मोहीम आमी वाखणटा, कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रोजनाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हडतो आनी वंदन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुजे मोहिमेंत संतोस्ता वयर सर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दलबार तांच्या संगताक तुका पोन्नीपाट करून आमी संतोशान तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येतात ताका सोय. सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण ससुद्वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्यानी सासणेक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उडो खाता आनी काल सुकलें पियेता तितलें पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. नोचवरपणाचो बोरवाचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोल पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ही दया करून आमी मागता. खेरीत भाशेन आयज जल्म दीस पाळटल्या एंड्रिया पिंटो, जॉन पिंटो, पावलो पेरेरा आनी हेर दुसरी आपलो वाडदीस मनयता तांचे तुजो आशिर्वाद घाल. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती बागेन धर्मदुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाक दिनवासन आमच्या राखण बोडव्या खातीर दिनवासनेच्याच मनान जेजून शिकयलेलें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा सर्वेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोस आनी आमकां ताळये पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वाचलेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतले सटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना। बो मोगाळ बापा, देवदूतांचो उंडो आमा मनशांचें खाण जावंक तुवें आमकां दिलाय देखून आनी ह्या तुज्या दुतांचे सेवे पासत संतोस बरी ते काळजान आमी तुका दिनवासता। ह्या संवसारी पयणांत जेजू एकलोच आमचे वाटेचो उजवाड, आमचे वखद आनी घोटायेचें पोसण म्हूण ओळखूंक हे आमचे सर्गीचे संगाती आमचें मन सदां जागें दवरूं आनी अशें शांतीन हें जिवीत जाल्ल्या उपरांत तांच्या सांगाता तुजें मुखामोळ रूप भोगूंक आमी पावूं। हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी। आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं। तुमचे सवे आसूं. सर्वपदिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो। आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा। देवाचे उपकार. गाणें सॉंग F12। देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजान देवा शांतीन भायर सरून घरा उबेता। Alleluia, 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 Alleluia. एकठांयचें आमी वांटून घेतला उंडो सोरो एका स्थळ्यान आमच्या देवा खुशालकायेन दिनवास गायलो। देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजान देवा शांतीन भायर सरून घरा वेता।